सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्व तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्व तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्व तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्व तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्व तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्व तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोत्सव पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू जेजू बगोश आमकां आणि वारम कायम कोणाच्या आमच्यांतली और स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्ते आंकवार मेरे बालका जेजू बेल्या शारान गोरवाच्या गोट्या मनजाती मध्ये पुरसूत जाली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्व तुझे ताय मध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्व तुझे ताय मध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्व तुझे ताय मध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्व तुझे ताय मध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्व तुझे ताय मध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्व तुझे ताय मध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्व तुझे ताय मध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्व तुझे ताय मध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्व तुझे ताय मध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्व तुझे ताय मध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगोश आमकां आणि वारम कायम कोणाच्या आमच्यांतली और स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्यांक. तो मिस्तेर आंकवार मेरे बालका जेजू वेलो आणि बेटलो देव तांबलान आणि ताका सास इमावाच्या हातान दिलो.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां दाळणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बगोश आमकां निवार आमकां कोणाच्या उच्चांतली ओ स्वर्गार सोडल्या आत्म्याक बो करून सोड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर पुर्बेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू देव तेंपलान मेवलो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां दाळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताळसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुच्छ येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे तायसा उस्तरामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आम्हा पापियांगाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे तायसा उस्तरामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आम्हा पापियांगाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे तायसा उस्तरामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माई आम्हा पापियांगाती विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हणजे जेजू भगत आमकां निवार कायम कोणाच्या औषधांतली ऑल स्वर्गात सगळ्या आत्म्याक बरोवन चड गरज आसलेल्या नमान राणी एकाकुटीचे माई तुगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवंसो आमी परदेशी वेशी बालका तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणान आसता सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थांव आमचे दया शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाली मोगाल तुलो बांकवार मरी ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवती देवाची माई आमचे प्रसाद माग जेजू ख्रिस्तान आमकां फावो आमेन. पाप साहेबाच्या इंतजामा पासत आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. रायकोत हांव तेन्ना आमी एक जेजू वस्तोंगी एक देव आमचो बाप तूं मोचो बाप देव आमचो बाप तूं मोची भयण जेजू आमचो भाव आनी आमी एक जेजू वस्तोंगी आमी सगळीं एक. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं तुका जेजू कृपा दी. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता जियन आनी झिलन डिसुजा भलायकी पासत. दुसरें इंतेसांव भेटयता क्रिस्पिनो डिसुजा आनी फामील बरे भलायकी पासत. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां बरी भलायकी फावो करूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया क्लारो कॉस्टा आनी नॅन्सी फेर्नांडीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट आल्तो चिकाली टेलिफोन एक्सचेंज सालुसीन आल्बुकेर रेजिना मुंदी रेजिडेन्सी लॉरेन्स डिसुजा दाबोली व्हडलेंबाट Gorgonio Pereira, Alt Daboli, Wallis Side, Philip D'Souza, Alt Daboli, behind NSD, Edgar Lobo, Asoi, Caetan Barbosa, Deusagran, Marcus Di Costa. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायेचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन मागुया आमच्या सिस्टरी पासत आयज जेन्ना बागेवन तेरेजा आविलाची हिची परब मनयतात तेन्ना ह्या आमच्या सिस्टरींचेर किरीत भाशेन आशिर्वाद घाल तांकां बरी भलायकेन सांबाळ आनी तांच्या मागण्या वरवीं आनी तांच्या सॅक्रिफिसा वरवीं आमकां सगल्यांक बरेपण फावो कर म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो बागेवन तेरेजा आविलाची खेरीत भाशेन जेजूचो अणभव घेवन हो जेजूचो अणभव जिवंक आनी जेजू सगल्या मनशां परस सगल्या वेळा परस आनी सगल्या जाग्यां परस उंच आसा हे मानून घेवन
आमकांय जेजूक सदांच चिटकून रावूंक आपयता. जायते पावटी आमी जेजू आमचो देव अशें म्हणून घडये पोंटांनी उच्चारलां, पूण आमचो भावार्थ जायते पावटी आमी दाखोवंक चुकल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, क्रिस्ती भक्ती मार्गाची संपूर्णाय पवित्र सभेक नव्यान दाखोवच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं बागयोन तेरेजाक तुवें उपजयली. तिच्या बरोवपांनी आटापलेली सर्गींची शिकवण आमच्या आत्मीक पसणाक उपकारूं. खरे पवित्रतायेच्या ओत्रेकांनी आमची काळजां लासूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या पासत सोम्या जेजूचेर तुमी भावार दवरला आनी सगळ्या भक्ताचो तुमी मोग करतात म्हूण हांवें आयकलां. ते मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दित आसां आनी म्हज्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करीत आसां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोमेवोन बाप ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जानवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटाची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच बरवाश्याक देवान तुमकां आपयल्यात. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मीत मेर नासलोली पदवी आमा भावार्थ्या सवें ताचें बळ दोखोल करता. हें सगळें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाचे दोळ्यांक उजवाड दिवन जेजू जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या परदानां, अधिकाऱ्यां, पदव्या आनी राज्यां वयर ताका दवरून ह्या येवचो आसा त्या काळांतल्या कसलेय नांवाचे स्तोते वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोवें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सोबेचे मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू संपूर्ण कर्तल्यांची भरती. देवाचे उतर आमचो जबाब जातलो. तुज्या हाताचे रचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. परतून म्हणया, तुज्या हाताच्या रचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मळबा परोस उंचली तुजी मोहिमा. ल्हान भुरगीं दुदाची बाळां लेगून आपले जिबेन करतात तिची स्तुती. जबाब. तुज्या हाताच्या रचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. मळब तुज्या हाताचें काम. हांव पळयन जाल्यार तुवें थंय लायलें. चंद्रा नखेत्राचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदावाचो पूत कोण. तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. तुज्या हाताचे रचनाचेर
तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताच्या रोचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयांत तोळा दवरलाय. जबाब: तुज्या हाताच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. उद्गार: Zui sorvespora, Zui, Zui, sorvesporak, Zui, 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 sorvesporak, Zui, Zui, sorvesporak, Zui, Zui. स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात म्हणटात चोमी. Zui, sorvesporak, Zui, Zui, sorvesporak, Zui, 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 sorvesporak, Zui, Zui, sorvesporak, Zui, Zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां सांगता, म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर दाखयत जाल्यार तो आपलो पाटलावदार म्हूण मनशाचो पुतूय देवदूतां उजीर दाखयतलो. पूण जर कोणूय मनशां उजीर म्हाका वळखना जायत, ताका देवाच्या दुतां उजीर हांवूय वळखचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितेंय उलयत ताका तें भोगसतलें. पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा करीत जाल्यार ताका ती भोगसुची ना. तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीदारां आनी अधिकाऱ्यां मुखार वरीत तेदना कसो आनी कितें जबाब दिवचो वो कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळ येतोच तुमकां शिकयतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. तुमच्या भाव भयणीनो, आमकां देवान रचल्यान आनी आमचे सोडवणे पासत आमकां सोडवणदार पाठयला आनी हो सोडवणदार आमी मानून घेतला. देखून आमी दर दिसाक मिसाचे भेटेन येता, ह्या आल्ताराचेर जेजूक भेट्टा, ताका आमच्या काळजान शेवता. आनी जेजूक आमी घेता तितलेय पावटी आमी आनिकूय जेजू सारकी जावपाक आमकां हो उलो आनी आमकां हें देणें फावो केल्लें आसा. भाग्योन तेरेजा अविलाची आपल्या बरोवपांनी जायतें बरें आमकां बरोवन दवरता. खेरीत भाशेन मागण्या विशीं आमचे मागणें म्हणल्यार बेश्टी आमी उचारता तीं उतरां न्हय, पूण आमचे मागणें म्हणल्यार देवा लागीं आमचो संबंद, प्रिती मोगाचो संबंद देवा लागीं जो जाता तें आमचें खरें मागणें. हें करूंक भाव भयणीनो आमकां सोयेक जाय तो मेळटा. आनी कित्याक आमी करचें? जेजूक मागणें करून जेजूक चिटकून रावन कितें फायदो? कित्याक आमी मनशां रोखडोच आमचो फायदो पळयता, फायदो सोदता आनी आमकां फायदो आसूंकूय जाय. जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यून पावलो एफेसकारांक चीट बरोवन खेरीत भाशेन जेजूचो जागो दाखयता. जेजू खंय आसा, जेजू कितें हें आमकां दाखयता आसतना खेरीत भाशेन जेजू सगल्या स्वातां वयर कसलीच स्वात जेजूक आडावन दवरिना. जेजू सगल्या स्वातां वयर तशेंच सगल्या मनशां वयर आनी मनशांची नांवांय आमकां सांगून दवरल्यान. अधिकाऱ्यां भाग्यून पावलो आयज एफेसकारांक चीट बरोवन खेरीत भाशेन सांगता,
सगळ्या प्रधाना अधिकाऱ्यां पदव्यां आनी राजां वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सत्ते वयर ताका घालो आनी जेजू देवाच्या उजव्याक बसला हें आमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकता. म्हणटच खंयचोच मनीस खंयचोच अधिकार ह्या संवसारान जो आसा तो जेजून वयर आसपाक जायच ना. सगळ्या अधिकारां वयर जेजूचो अधिकार. आनी देखूनच आयज संवसाराचे अधिकारी जेन्ना आपलो शेक चलयतात आपलें राज चलयतात आनी सगळें आपल्या हातान आसलेल्या भाशेन करतात तेन्ना आमी जण एकल्यान जाणा जावपाक गरज. ह्या अधिकारां फाटल्यान जेन्ना आमी वसत आनी तांचेर आमी पातयेवन रावत जाल्यार आमी सांडटल्या. पूण जेजूच्या अधिकाराचेर जेन्ना आमी पातयेवन रावता तेन्ना आमी सांडची ना. जेजूक काळ लागना. सगळ्या काळावन जेजू आल्फा आनी ओमेगा. जेजू पयलो तसो निमाणो. म्हणटच खंयच्याय काळान ज्या काळान आमी आसा आमी एका काळान भितर सरल्या आनी आमी भायरूय सरतल्या. पूण जेजू सगळ्या काळान संवसाराचेर आनी संवसारा वयर आनी स्वर्गाचेर आनी स्वर्गा वयर ताची पदवी. तर हें मानून घेवंक खेरीत भाशेन आमचें मागणी जेजूक चिटकून रावपा सारकें मोगाचो संबंद जेजू लागीं करपा सारको आमकां जावंक आयज खेरीत भाशेन बागेवन तेरेजा वरवीं आमकां हो उलो देखून जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान सांगलां मनशाच्या पुताचेर म्हणजे जेजूचेर जो कोण विस्वास दवरता आनी तो दाखयता दुसऱ्यांक की हांव जेजूचो पाटलावदार. कशे भाशेन दाखयतलें हांव? आमचीं उतरां जीं आमी उलयता तीं जेजूचीं उतरां. आमच्यो करण्यो ज्यो आमी दुसऱ्यांक सवें करता त्यो करण्यो दुसऱ्यांक बरें करतात तसल्यो प्रिती मोगाचे सेवेच्यो. आमची वागणूक एकामेका सवें. ह्या संवसारान आमी जियेत आसतना पदवी आसा त्या वाटेन आमी वट्टा, दुडू आसा त्या वाटेन आमी वट्टा, फायदो आसा त्या वाटेन आमी वट्टा. आनी असल्या बोवाळान जायते फावटी एकामेका सवें जी आमची वागणूक आसा ती खूब मारेकार जाता. आमचीच वडवीक करपाची वा आमचीच आशेक पावपाची वागणूक जाता. जी कोण आमच्याहून ल्हान आसात सकल आसात तांकां जायते फावटी आमी बारीक नदरेन पळयता आनी ह्या पासत आमची वागणूक मिजाशीची जाता. तर ह्यो सगल्यो आमच्यो वागणुक्यो आनी आमची चाल रीत दिसा दिसाची जेन्ना आमी जेजू सारकी करता तेन्ना आमी म्हणटा हांव जेजूचो पाटलावदार. आनी बरे भाशेन जेजून सांगलां जो कोण मनशां उजीर दाखयता आपूण म्हजो पाटलावदार म्हूण देवाच्या दुतां उजीर हांवूय दाखयतलो की हो म्हजो पाटलावदार. पूण जरी तर तुमचे मदलो कोणूय लजेत वो भिवत आनी फाटीं सरत आपूण जेजूचो पाटलावदार म्हूण दाखोव जाल्यार देवाच्या दुतां उजीर हांवूय वळखनासल्या भाशेन कोत्तलो. जरी जेजू आमकां वळखतलो पूण वळखनासल्या भाशेन तें जातलें कित्याक आमी ती ओळख घेवंक पावचे ना. अशें करता आसतना आमी जेन्ना ह्या संवसारान जेजू विशीं उलयता वो जेजूक गवाय दिता तेन्ना जायते जाण आमचेर आड उलयतले, जायते जाण जेजूचेर आड उलयतले. आनी जेजून खेरीत भाशेन सांगलां कितेंय आड देवाच्या पुताचेर वा मनशाच्या पुताचेर उलयत जाल्यार ते तांकां बोगसतले. पूण पवित्र आत्म्याचेर जो कोण आड उलयता, पवित्र आत्म्याची निंदा करता, पवित्र आत्म्याची खेबाडां करता ताका तें पातक बोगसचें ना. एमकोंडाच्या उज्यान पावतलो. तर भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमकां दिसाच्या दिसाक जरी तर ही कृपा दिता आमकां चलयता जाल्यार न्हयच फकत आमी मागणें करता आसतना पूण जायते फावटी आमी समाजीक वाटांनी ह्या अधिकाऱ्यां मुखार प्रधाना मुखार ह्या पदव्यां मुखार आनी राज्यां मुखार जेन्ना आमकां उबें रावपाक पडटात उलोवपाक पडटा जायते फावटी नकळो आमी कितें उलोवपाचें तें. जायते फावटी तयारी करपाक वेळूय मेळना. आनी बो करून आतां ह्या काळान आमकां एकार एक प्रश्न येत आसात. आमचो समाज एके भाशेन बिगडोंक पावत गेला. एके वाटेन जे कोण अधिकारी आसात ते पाड घालतात जाल्यार जायते फावटी आमचो लोक आसा तो पाड घालता. हें सांबाळटल्या उलयतल्या जाल्यार हें शिकपाक केन्ना वेळ आसा. तरी आसतना जेन्ना ह्या अधिकाऱ्यां मुखार ह्या लोकां मुखार आनी जे कोण निसंटन करपी आसा तांचे मुखार आमकां उलोवपाक पडटा करून पळयात. माग देवा लागीं माग पवित्र आत्म्याचें देणें आनी तें देणें तुका मेळटलें. तूं सगल्यां कडेन नको जाल्यार पासून कितें उलोवपाचें तें तूं पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं उलयता तेन्ना चूक जावची ना.
पूण पवित्र आत्म्याची देणगी घेना आसतना तूं तुजेच वस्तूंगी उलयता तेन्ना कांयच सारकेंय उलोवचो ना. सगल्यो चुकीच जातल्यो आनी मागीर कितें उलयलां तेजेर लोक जायती निंदा करतलो. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, ही कृपा आमकां मागुया. आमी जेन्ना उलयता तेन्ना न्हयच फकत समाजीक तरेन उलोवंक, पूण पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमी जेजूक जाय ते भाशेन उलोवंक. आनी हें करूंक बागेवन तेरेजा आविलाची आमकां मागणें करूंक शिकयता, प्रेयर ऑफ कॉन्टम्प्लेशन. जेन्ना मोगाचो हो संबंद आमी जेजू लागीं बांदता तेन्ना आमच्यान सगलें करूंक जातलें, सगल्या वेळार करूंक जातलें आनी सगल्या वेळा वयरूय करूंक जातलें. गायन घेऊया C32, पेज नंबर 42. C32. Sorves स्वीकार कर येदेणे या सोर्या हुंड्याचे इबेक तुका मानता तोशी बेटे माताक सुख याज्ञिक पवित्र उतरा म्हणटलो बोलून सांग या सोर्या हुंड्याचो आमचे देणे करून पावतलो क्रिस्ताची कुड रगत क्रास आमचो तुझ्या उदारपणांत आमकां गरजांचो सर्त भेटयता. दाखवले या सोर्या हुंड्याचे इबेक तुका मानता तोशी कोरे बेटे घालता सुख दुख आमचे. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा सर मनशांच्या तारोका पवित्र सभेच्या सर्व गरजां खातीर बागेवन तेरेजान आपल्या मोठाच्या वण्टी भितर खतखतीत मोगान समर्पिल्लें जिवीत तुका भोव मानलें. आमी आमकां जण एकल्याक तूं आपयताय त्या बेसान आनी जाग्यार पवित्र सभेच्या आनी आख्या संवसाराच्या गरजां पासत मोगान आमचें जिवीत समर्पण करूंक ह्या जेजूच्या बलिदानांतल्यान आमकां बळ मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळयेन सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. मोगाच्या बांदपासांनी जेजूक चिटकून रावंक आनी जेजू सारकीं जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सव्या आसूं, तुमचेय सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें.
मोगला जेजू मोगला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. देव जाता मोशाचे खाण लिपलोल्या उंद्या रुपान ताणे वाले दुखेल्या पिवूंक दिले ताणेल्या ताचो मायमोग निडमे नाशिल्लो ताचो मायमोग निडमे नाशिल्लो ताचो मायमोग निडमे नाशिल्लो ताचो मोग निडमे नाशिल्लो ताचो मायमोग निडमे नाशिल्लो ताचो मायमोग निडमे नाशिल्लो ताचो मायमोग निडमे नाशिल्लो ताचो मोग निडमे नाशिल्लो. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो संस्थीचे संस्थीक तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमी आतां शेवलोल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवोवची तान आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडय आनी बागेवन तेरेजाचे परजोडीत शिकोवणी आनी देखी वरवीं बंद मोटवाशी जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल आमच्या मनान आनी काळजान रिगोय आनी सरगार आमी तुका वाखाणूंक पावसर आतां तावनूच सगळें आमचें जिवीत तुज्या माई मोगाची निरंतर वाखाणणी जावं दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन घेवया F20 पेज नंबर 95. F20. संसार सोंपोल्या तुमचे संगती आवासा संसार सोंपोल्या तुमचे संगती आवासा बाबान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा पवित्र आत्मो ताच्या बोलान सोबीन देसान सगळ्यांक मोचे गोवाय जाया संसार सोंपोल्या तुमचे संगती आवासा संसार सोंपोल्या
सा